menunjang bersujak sumya derbaranca. Bertemu musuh asboa syaitan, tujahinya kerata. Geran tujarawun tersyermakta. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमूख आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सालोरेसाक मान करूंक, ताची ससाय मागोवंक ह्या बेजिलिकाक, ह्या देव मंदिराक एक कुटुंब जावन आमी सांगता जमल्या. देवाक आनी सोम्याक तो विश्वासी रावलो. जे कितें देवाचो आदेश ताका आसलो त्या प्रमाणे तो जियेलो. आनी आमी हर एकल्यांनी देवाच्या आदेशाक तकली बागोवन जे कितें तो आशेता तें करच्याक आयची देवस्तुती आमकां आपोवणें दिता. देवाचें आपोवणें कलतेपणान आमी स्विकार करया. जशें सालोरेस सोम्याक विश्वासी रावलो, आमी आमच्या जिणयेंत आमच्या बेसा प्रमाणे सोम्याक विश्वासी रावया आनी बऱ्या क्रिस्ती जिणये मरेफांत सर्गीच्या बापाक आमी मान करया आनी क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवया. आनी आमी सच्या पवित्र बलिदान फावो ते वांटो घेवच्याक आमच्या पातकांचें आमी दूख धरया. देवा लागचें आनी एकामेका लागचें बोगसाणें आमी मागया. हांव पातकी सर पुतेदा देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून, तोंडां विसरून, वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. होमचो अपराध, होमचो अपराध, होमचो बोड अपराध. ह्या पासत बगेन सदांच संवकार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. Krista,
सर्गींच्या बापा तुझ्या मोगाच्या उजान पेटून भगवंत लॉरेन्स दुर्बळांच्या सेवेक विश्वासी रावून आनी रगसाक्षींचे कस मरण सोसून मैमेवून जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे. तुज्या सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. जिरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुशव्यान तुका रचचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, आहा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणनाका. जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जें हांव तुका फरमायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवें आसां. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. देवाचें उतर हें. देवाचे वडुपकार. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. सर्वेस्परा तुजो हांवें आसरो घेतला. म्हाका केदींच फुटवून पडोवंक दिनाका. तूं न्यायनितीचो मुनसुबीदार देखून म्हाका सोडून बाचाव कर. म्हज्या उल्या खांदीर म्हजें तारण कर. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. जातून सर्वेस्परा म्हजें खडप म्हजो बद्रास्रो. जातूं म्हजो जिवाटोवचें कोटे. कित्याक तूं एकलोस म्हजें खडप आनी कोटे नैवे. देवा म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. तूं धन्या म्हजो एकच बरवसो. म्हजे तरणे प्रायिरतां तुजेरच म्हजो विश्वास. जल्मातां तुजेर हांव तिगून रावलां. म्हजे आवयचे कुशींतां तुंच म्हजो सलोवपी. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें सोम्या. मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें
सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका सौम्या. त्या वेळी 11 जाणांक दिश्टीक पडोवन जेजू म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर क्यास्तीचें फर्माण पडटलें. सतमनतल्यांक असल्या असर्यांची पदवी मेळटली. म्हजें नांवी ते देंवचार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सोरोप हातांत धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेंय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां तें बाधक जावचें ना. आनी पिडेस्त तांचेर हात दवरून तांकां ते बरें करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्ल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीक ताणें बसका घेतली. पूण ते 11 जाण भायर सरून वचून सगळ्यान प्रसंग करूंक लागले. आनी सोमी तांच्या सांगाता वावुरलो आनी तांच्या प्रसंगाच्या उतरां बराबर घडलेल्या कुणांनी ताणें तांची शिकवण तीर केली. देवाचे उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, क्रिस्त येण्याच्या काळार आमी आसां आनी क्रिस्ताच्या येण्याक आत्मीक तयाराय आमी करन आसां. हो काळ पवित्र सभेन आमकां दिवचो देवाच्या मोगाचो अनुभव करच्याक. कित्याक हो काळ देवाच्या मोगाचो. देवाचो एकलोच पूत ह्या संवसारी आयला आनी येवचें तें घडीत त्या फेस्ताक आमी ह्या क्रिस्तियानाच्या काळाक तयाराय करता. आनी दुसरें देवाच्या कृपेचो काळ हो निरंतरी देवाची कृपा आमचेर वळटा आनी त्या कृपेन आमी हर एकल्यांनी जियोन सडवणदाराक आमच्या ताच्या येण्याक फावो ती तयाराय करच्याक आमकां आदेश आसा. मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आयची देवस्तुती विशेश तरान आयची वाचपां जावं दी पोरण्या सोल्ल्यांत सर्वेस्पर देवाचो आदेश जेरेमिया प्रवादीक. नव्या सोल्ल्यांत जेजूचो आदेश आपल्या शिसांक. ताचें मिसांव कितें तें स्पश्ट तरान समजयतात. जें कितें देवाचें मिसांव आसा, देवाच्या आदेशा प्रमाणे तें करूंक आसा म्हणलें सत ह्या दोनी वाचपांनी आज उगडापें जाता. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी समजल्या प्रमाणे जेरेमिया प्रवाद्याक राष्ट्रांचो प्रवादी जावन सर्वेस्पर देव नेमता. आनी नेमक करता मात न्ही, ताका ताचो आदेश मनशा कुळाक कळीत करूंक, विशेश तरान जुदेवांक कळीत करूंक तांचे मदें तो धाडटा. आनी धाडटा आसतना तो म्हणटा, आवयच्या कुशवान तुका रसच्या आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मोवच्या आदीं तुका हांवें पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर एक प्रवादी जावन तुका हांवें नेमलो. स्पश्ट आदेश सर्वेस्पर देवाचो जेरेमिया प्रवादीक. आनी असल्या संदर्भार तो आदेश स्विकार करच्या बदलाक जेरेमिया प्रवादी म्हणटा, म्हाका उलोवंक हांव सकना, हांव आनिकी भुरगो. आनी त्या वेळार सर्वेस्पर देव ताका म्हणटा, हांव भुरगो, म्हाका उलोवंक कळना अशें तूं सांगनाका. तुजें सगळें हांव आसतलो. हांव कितें सांगता तें तुवें करूंक जाय.
हांव कितें फरमायतां तें तुवें करूंकूच जाय, कित्याक हांव तुजें सवें आसून तुका हांव राखून व्हरतलो, तुवें भियोवची कसलीच गरज ना. आनी उपरांत आमी पळयता सर्वेस्प देव ताजें तोंड उगडटा, ताजें तोंड आपूण तें पवित्र करता. आनी अशें सर्वेस्प देवाचें उतर ताणें राष्ट्रांक कळीत करच्याक ताका नेमता, ताका धाडटा. मोगाच्या भावनान भयणीनो, आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जिवन जेजू आपल्या शिसांक दिश्टीक पडटा आनी म्हणटा, वसा सगळ्या संवसाराक आनी सुवार्ता परगट करा. कसली सुवार्ता ताणी परगट करी जंय जेजू जावन आसा म्हणून सडवणदार सगळ्या मनशाक पळासो. आनी तांकां धाडटा आसतना ताका पदवी दिवन धाडून तो म्हणटा, खंयच्याकच तुमी भियेजय म्हणना. मारेगार वीक तुमी पियेशात जाल्यार तुमकां कितेंच बादा करचें ना. देवसारांक धांवडोवंक तुमी सक्तल्यात, पिडेस्तांक गूण करूंक तुमी सक्तल्यात, म्हज्या नांवान अजापां करूंक तुमी सक्तल्यात, केदळां तुमी म्हजो आदेश पाळटात, केदळां तुमी म्हाका विश्वासी रावतात, हें सक्कड तुमी करूंक शकतात. आनी उपरांत जेजू म्हणटा, भिये नाकात, हांव तुमचें सवें आसून तुमकां राखतलो, तुमकां सांबाळटलो. मोगाच्या भावनांनी भयणीनो, जशें सर्वेस्प देवाचो आदेश जेरेमिया प्रवादीक फावो जाल्लो, जशें जिवन जेजून आपल्या आपोस्तलांक दिल्लो, तोच आदेश म्हाका आनी तुमकां आज परत जेजू दिता. ताका आमी विश्वासी रावच्याक, तोच आमचो खरो सोडवणदार म्हणलें स्विकार करच्याक, वळखून घेवच्याक आनी ताणें दिली ती बरी खबर हर एकल्या कडेन आमी परगट करच्याक, ताजी सुवार्ता आमी परगट करच्याक. आमचे जिणये मुखांत्र, आमी उतरां मुखांत्र, आमच्या करण्या मुखांत्र. आनी केदळां ह्या रितीर आमी ताजो आदेश घेवन ताका साक्ष दिता. थबळ आमचे जिणये मारिफात ताची बरी खबर, ताची सुवार्ता परगट केल्ल्या बरी जाता. पूण उरास आमी दवरचें, जेरेमिया प्रवादे बरी सुखारी मारची नाका, ह्या जेजूच्या आपोस्तलां बरी नेगार करचेय नाका, कित्याक आमकां हर एकल्यांक पवित्र स्नान मारिफात पवित्र आत्म्याचे देणें दिवन देवाचो आदेश आमकां फावो जाला. आमच्या सक्रामेंता द्वारे सोम्यान आमकां तीर केला. आमचे सोबे तो जियेता, आमचे सोबे तो रावता, आमचे सोबे तो आसा. आनी अशें म्हणटा आसतना ताच्या सक्तेन, ताच्या प्रेरणान आमची ख्रिस्ती जिणी आमी जियेता. तर उतरान करनेन आमी सोम्याक साक्ष दिता. तर खंडीत जावन देवाचें जिवीत आमकां मेळटलें, देवाची कृपा आनी आशिर्वादां आमकां फावो जातलीं, आमची ख्रिस्ती जिणी अर्था बरीत जातली. मोगाच्या भावनान भयणीनो, आज आमी सान फ्रांसीस सावेराचें फेस्त आचरण करता. स्पेनान जल्मलो हो मस्त स्वप्नां ताज्या जिणयेंत आसलीं. आपणान एक तत्वशास्त्री जायजे, आपणान शिकोवन उंचली सनद जोडी जाय, पवित्र सभेंत उंचलें स्थानमान आपणान करी जाय म्हणलें एक आशा, ताजी स्वप्नां. उपरांत कितें जाता, पॅरिसाच्या युनिवर्सिटीन तो शिकता आसतना ताका मेळटा इनास लोयेला. आनी सोम्याची उतरां इनास लोयेलान ताका दिल्लीं तीं. कितें उपकार ताका मनशान सगळो संवसार जोडून आपलो आत्मो होगडयलो जाल्यार. आनी उतरां 2 वर्सां तवळ तवळ सान फ्रांसीस सावेराच्या कानांत इनास लोयेला घालता. आनी थंयसर ताचें थंय बदलावण घडटा. जे कितें स्वप्नां तो आशेल्लो तें सक्कट तो सांडटा, एक यासक जाता. आनी कितें सोम्याचो आदेश ताका आसा, त्या आदेशा फाटल्यान कितें मिसावलीपण आसा तें कलतेपणान तो स्विकार करता, समजता. आमच्या भारताक तो येता, गोंयांत सोम्याची बरी खबर तो परगट करता. हांगासर येवन त्या स्थळीय लोकांची भास तो शिकता. एका हातांत कुरेस आनी एका हातांत कांपीण घेवन रस्त्यांनी भोंवन भुरग्यांक व्हडांक तो लागीं करता.
क्रिस्ती शिक्षण तांकां दिता, भावार्थान तांकां तीर करता आनी पवित्र नाना मारी फात देवाची भुरगीं तांकां करता. अशें भावार्थाचें बी तांच्या काळजा मतींत तो घालता. मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, कितें जावंक तो आशिल्लो पूण देवान ताका कितें केलो हें सत आमी हर एकल्यांनी वळखून घेजय. कित्याक देव आदेश दिता आसतना स्पश्ट तरान तो दिता आनी हर एका आदेशा फाटल्यान सोम्याचें मिसांव आसा म्हणलें सत आमी खालतेपणान वळखता. तर देवाची कुशी म्हज्या जिणयेंत कितें म्हणलें समजूंक आमी प्रयत्न करता. तर खंडीत जावन जें कितें जिणयेंत आमी करता तें देवाक मानवतलें. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, आज प्रत्येक तरान हो आदेश म्हाका आनी तुमकां मेळ्ळा. कसलो आदेश तो? जें कितें देव फरमायता तें आमी करूंक जाय. जें कितें देव आशेता तें आमी करूंक जाय. जें कितें आमची जिणी आमी जियेता ती देवाक मानवा सारकी जावंक जाय. जें कितें आमी जिणी जियेता त्या मारिफात क्रिस्ताक आमी साक्ष दिवंक जाय. भगवंत लॉरेस ताजी जिणी देवाक मानवल्ली ती. आपलें कितें आसा तें सक्कट दुर्बळ्यांक तो वांडटा. सोम्याचो आदेश ताका स्पश्ट आनी त्या पासून सोम्या बरी तो दुर्बळ जाता. आनी ह्या मारिफात सदांच आपल्या जिणयेंत तशें मरणांत सोम्याक तो विश्वासी रावता. कितें सोम्याचो आदेश ताका स्पश्ट आसा आनी त्या आदेशा फाटलें मिसांव ताजे जिणयेंत आनी मरणांत तो जारी करता. आनी त्याच खातीर एक वर्तो सांत तो जाता, नावार्दीक सांत जाता आनी हजारांनी लाखांनी लोक ताका मान करूंक हांगासर येतात, उरल्या जाग्यांनी वेतात. आमी हर एकल्यांनी समजून घेजय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, क्रिस्तियानाचो काळ आमच्या जिविता विशांत इल्लें गुंडायेन आमी चिंतीजय. क्रिस्ताचें येणें आमच्या जिवितांत वैयक्तीक तरान केदाळा जाता आमकां कळीत ना, पूण सक्रामेंतांद्वारे तें क्रिस्ताचें येणें आमकां हर एक फावटी जाता. आनी प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजूच उंड्या आनी वायना रुपार आमचे मोदेगात येता. ताका आमी स्विकार करता आसतना ताचो आदेश आमच्या जिवितांत स्पश्ट आसूं दी. त्या आदेशा फाटलें मिसांव आमच्या बेसा प्रमाणे आमच्या कुटुंबांत जियोवच्याक आमी प्रयत्न करया आनी असली जिणी जियोवच्याक आज विशेश तरान सा लॉरेसाची मजत मागया. आमेन. देवान आमकां विंचलां, देवान आमकां नेमल्यात. ताचो आदेश पाळूंक, ताचे मिसांव जारी करूंक आनी ह्या पासून देवाचो आदार आमकां गरजेचो. आमची मागणी आतां आमी पेटोवया. सर्गींच्या बापा, पापा साहेब, सर्व गवळी याजक आनी धर्मिकांनी उदार काळजाचे जावन पवित्र सभा चलोवन व्हरूंक तांकां प्रेरण लाभय म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. बापा, आमचें मागणें आयक. सर्व राजकीय फुडाऱ्यांनी आनी सामाजीक मुखेल्यांनी हस्त्या मुखामळाचे दानी जावन आपलो वेळ, सकत तालेंतां आनी संपन्नमळां गरजेवंतां खातीर करचेशें कर म्हूण मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. वेगवेगळ्या वृत्तेनी वावुरच्या आनी परगांवांत पोटाचो ग्रास जडूंक गेल्ल्यांक तुज्या विंचणार बेसांवांनी बर म्हणून मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. वेगवेगळ्या माया मोगाच्या संस्थांद्वारे गरजेवंतांक पावच्या सर्व भाव भयण्यांक तूं तुज्या विंचणार बेसांवांनी बर म्हणून मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी हजर जाल्लेल्या आमी सर्वांनी एकामेकाच्यो गरजो समजून उदार मनाची आनी एका काळजा मनाची जायशें कर म्हणून मागता. बापा, आमचें मागणें आयक. ह्या सा लॉरेसाच्या बजलिकाक व्हड बावार्थान येवच्या सर्व भक्तिकांचेर, बजिलिकाच्या प्रगतीच्या कामांचेर, बजिलिकाची जबाबदारी काण गेल्ल्या रेक्टर बापांचेर, सहाय्यक याजकाचेर, नोवेनाच्या दिसांनी आमचे खातीर मिसाचें बलिदान भेटोवच्या याजकांचेर,
दानींचेर तुजी आशिर्वादां घाल म्हणून मागता. बापा आमचे मागणे आयक. कोरोना पिडेतावन देवान आमकां राखून व्हरच्याक एक घडीभर आमी मागया. आमच्या वैयक्तीक त्या सवां खातीर, खासगी त्या सवां खातीर, आमच्या कुटुंबांतल्या त्या सवां खातीर एक घडीभर मौनपणी आमी मागया. ह्या पूण शेताक येता आसतना कोणेंय आमकां तांच्या पासून मागोवंक सांगलां तर तांचोय उडास काडून तांची ते सवां सालोरेसाच्या पांयां तळा आमी समर्पिया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, भगवंत लॉरेसाक पवीत सभेक तशेंच आमकां एक वर्तें देणें जावन तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ताका मान करच्याक हांगासर आयल्या आमा सोमेस तांचेर तुजें आशिर्वाद घाल. जें कितें तुजो आदेश आसा आमच्या क्रिस्ती जिणयेक कलतेपणान तें आमी समजोवच्याक आनी स्विकार करच्याक सान फ्रांसीस सावेरा बरी, सान लॉरेसा बरी सदांच तुज्या मोगान जियोवच्याक, तुका विश्वासी रावच्याक तुज्या कृपेन आमकां तूं बर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवेदार देव बापाक मानतात असलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्या पयसुबेच्या दवाक सर्वेस्पर मानून घेव. प्रितीच्या बापा, तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भगवंत लॉरेस जमनीन ओंपलेल्या गोवांच्या कणा बरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारान पर्वा करिनासतना रग साक्षीच्या मरणा वरवीं महिमेवंत जालो आनी पवी सभेक सुबाम पीक दिवंक पावलो. ह्या स्मरणान आमी संवसाराच्या सोडवणे पासून आमचें जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ते सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया. वयश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित बापा, सर पदवेदार आनी ससनाच्या देवा, सर कार्यानी सर थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. भगवंत लॉरेस तुज्या रग साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलोवन आनी आपलें रगत व्हरोन तुजी विचित पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय आनी अशें आमच्या सत्कायान क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं तुजें बळ संपूर्णायेन परजळटा. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगती आमी प्रितमे निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती गायता.
बापा करस तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची इसर. तुज्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमये जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस मरण सोंसुकेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससनी कराचें रगत, पातकांचें बक्षणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उडासाक करात. Babarta so good purgatoria. सुम्या जेसू तुझे मरण आम्ही स्मरता, तुझे पुनर्जीवन कोण आम्ही परगटा, तुझ्या येण्या सुम्या जेसू बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सडवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगाती, भाग्यवंत जुझे तिसोपती, भाग्यवंत धर्मदुता, भाग्यवंत लोरेस, भाग्यवंत फ्रांसीस सावेर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावोवंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेतार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें तें प्रार्थन आतां आमी सत्कर्दीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सर्गांत जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतले आमकां निवार. दये करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवश नत्रेकल्यांक आमकां चे उदार काकुतीन सर पातकांतले सुटे आनी सर आकांतांतले वाटय. सुमया जेजू क्रिस्ता तुमच्या दमदता म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण पवित्र सभेच्या बावर्ताचे दीस घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयता आयज ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती
सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात. शांती करून. देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूत देवाची शेळये संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. हो जावन आसा सोमी जेजू क्रिस्त आमचो सुडवणदार. देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपण मेळिल्ली आमी सर्व सुबाकी. सुम्या तुमचे भितर येवचे म्हाका फवना, पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. स्वागत जेसू स्वागत तुका दुर्बोळ्या काळजांत राव तूं म्हज्या परप्रकाशांत ते
जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा, आमी घेतल्या प्रिती मोगाच्या जेवणा वरवीं भगवंत लॉरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजां आमच्या दुर्बळ भोवमणीच्या कश्टांक आनी हाल उपद्रांक उगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पांय सुटसुडीत कर. गरिबांच्या आनी अनीत भोगतेल्यांच्या हक्कां राखोवंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कस मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. प्रधान याजक जावन आईचे मिसाचे बलिदान आमचे खातीर भेटयल्या मानादीक बाब अनिल डिसोजा पेरंपल्ली फ्रिगेजीचे विगार तांकां तुमचे नांवी आभार मानून देव बरें करूं म्हणटा. तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसो सरपोत वेदादेव बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गोड उपकार. Cristaच्या मोगान तूं सगळोच बरो ओळख ताची तुवें सर्वांक दिली कसून तुवें मोडा धैर्यान क्रिस्ताची बरी खबर परगट केली. सालोरेसाक मागणे एजैतेवन मागतेरा सालोरेसा तरण्या प्रायर्स भावार्था खातीर कठीण कस सोसून जीव दिल्या आयक आमचे कालते मागणे वर्त्या पातयेणेन आमी तुजे सरशी आयल्या जीव भावार्थ तेर बरोबसो देवाचो आनी आमच्या पेल्याचो खरो मोग आमकां जोड दी. आमच्या बेसाक सरी जावन निस्कळपण आमचे थंय परजळ अशें कर. आमच्या सर्व आत्मीक आनी संवसारी वडिलां थंय कालतेपण आमी दाखयशें कर. दुबळ्या धाकट्यांक पिडेशिडेंत आनी कश्टान वरांत आशिल्ल्यांक आमच्या संदर्भा प्रमाणे आमी पावशें कर. आन भावार्थ्यांक आनी भावार्थान शिळयल्ल्यांक सर्गीचो उजवाड आनी देवाची वळख मेळाशी कर. तुजे बळादीक मजतीन देवाचे राज्य संवसारार विस्तारून दी. आमच्या कुडी आत्म्याच्या सर्व गरजांनी आमकां पाव. प्रत्येक जावन शेकी भावार्था प्रमाणे बरी क्रिस्तांव जिणी जियोवन भागी मारण मरोन सर्गार तुजे संगता सासनाक देवाक गळसूनचे भाग आमकां समेस्तांक फावो कर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळ्यात पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सालोरेस मार्तिरामा पासत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसण्याक आमी पोवचोवच्या खातीर प्रार्थुया. हे सर्व पदवेदार देवा भाग्यवंत लोरेसान आपल्या वळवळ्यांच्या उज्याचेर जैत वराशें तुवें केलें. आमच्या अवगुणाची केंडा आमी पालवैशी कर म्हूण आमी लालेवन मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. पिडेस्तांचेर मागणे सोम्याचे नांवी आमचो आधार. ताणें रचला सर्ग आनी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे सरशीन पावोवन दी. सोमी तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारांनी ससाण देवा तुजी गूण करची सकत पिडेस्त कुडींनी वतोन कश्टांच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिश्ट घाल.
पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सुडय. मोतेची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तोंड पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पातयेवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतीन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या बाजिलिकांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्लीं ती तुजी साकरां जेजू क्रिस्ताचे शिकवणी आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेंपण पासारचीं करी भक्तिवंतां जावन जियोवचें आनी तुका महिमा दिवचे भाग तांकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोम्या मारिफात. आमेन. स्वामी जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावो आनी तुमचें संरक्षण करूं. आमेन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमेन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखूं. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. आमेन. सर्व पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी सदां काळ रावो. आमेन. Pag-ibon patron Santa Loresa, kalsa ang chimupan tuka. Aylang sertuja payan terang timjak maya bagi desa. Pawarta citu saksaloy, dubliadak piaja भगवान कृष्णाचे कृपे निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुत्राचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन.